धिरयो आमी सरळ घोडो आनी शिवावेल्यान बैल आनी रेड्यांचेर या कळ्ळें तुका. आनी जी गजाल पयर घडली आतां तातूंत भितर विचित्र वर्जन्स आसात. म्हाका कांय जाण सांगतात की गजाल घडली एक कडेन पुलिसेक ती थंय घडल्या हें सांगप मातशें कुस्तार जालें म्हणून ताणें ती दुसरे कडेन घडलं म्हूण दाखयली. मागीर व्हिडियो आयलो, मागीर ती अशी घडली ना म्हणप कुस्तार जालें परत. सो हें कितें आतां मागीर आतां धिरयांच्या बाबतींत जो मेरेन ते अशें म्हणटा की एंटरटेनमेंट आशिल्लें तो मेरेन बरें आशिल्लें बी म्हणून, बट आतां जीव वचपा लागले. प्रमोद धिरयो बॅन केल्ल्यो कित्याक क्रुएल्टी टू एनिमल्स म्हणून अशें हें आशिल्लें. सो तेजेर तो आतां मुद्दो शिफ्ट जावन इट इज बिकमिंग एंडेजरमेंट ऑफ लायफ्स कशें जालां, ह्युमन लायफ्स. सो तो एक कंप्लिटली डिफरंट जाला. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज ह्यो धिरयो चालूच आसा. इन सालसेत हेज बीन द हब ऑफ दीस धिरयो. सालसेतीक चालू आसा, दुसरे पेडण्या चालू आसा सारकें चालूच दोन आसा. कडेन धिरयो. आनीक अशें जायना की पुलीस आर नॉट अवेअर ऑफ दीस बुल फायट्स बिकॉज तितून भितर एक 10-12 लोक न्हू, देर बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल, देर आर क्राउड. व्हिडिओ आयला पयल्या हंड्रेड्स न्ही थावजंडाच्या वयल्यान आसता सारकें. देर इज अ लॉट ऑफ एक्सायटमेंट, देर इज अ दिस थिंग. बट ऑल सेड एंड डन द लॉज डू नॉट परमीट बुल फायट्स. तेजे वयल्यान एक सेपरेट डिबेट जावचोच पडटलो एट अ लार्जर स्केल. द लेजिस्लेटर्स वील हॅव टू डिबेट ऑन दॅट वेदर वी हॅव टू गिव एन एक्झाम्पशन. जल्लीकट्टूची परते परते रेफरन्स जाता इन तमिळनाडू. बट वन एस्पेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट द सेफ्टी ऑफ ह्युमन लायफ. हितून भितर आतां बुल फायटाच्या भितर हे इन्सिडंटाचेर येयल्यान कळटा की देर इज एब्सोल्युटली नो सिक्युरिटी टू लायफ. तो रेडो खंय तरी गेलो आनी तर मारीत गेलो जाल्यार देर वॉट इज द सिक्युरिटी, हू इज देर टू डिफेंड लायफ्स. सर्टनली बिकॉज इट इज नॉट लिगल. थंय तुगे लागीं एम्बुलन्स कांय नाशिल्लें. आनी एम्बुलन्स आसले जाल्यार देखून प्रमोद थिंगा जावंक शकत ना. बिकॉज सी दीस केस, this person has been gored to death with a pierce to the heart. Directly the horn has pierced through his heart. What can you do? What can you do? So हेजे वयल्यान आमकां ती हें करचीच पडटली ऑन सिक्युरिटी टू ह्युमन लायफ, हाव टू प्रोटेक्ट एंड इफ एट ऑल वीडियो शूड बी परमिटेड बाय लॉ. हय सुरेश, हो जो धिरयाचो इन्सिडंट पळयतकीर जशें जॉयलान म्हळें की पयर मेरेन तें क्रुएल्टी टू द एनिमल्स आशिल्लें, आज ताजो सिरियसनेस चडच वेगळे लेवलाचेर पावला. क्रुएल्टी टू एनिमल म्हणल्यार आतां आमी अशें म्हणू शकना की इटीच बैलाची क्रुएल्टी टू मनीस म्हणून आतां हो प्रसंग जातकीर. कारण शेवटी तो बैल न्ही तो, म्हणून तर तो बैल. ताका कितें स्वताची हें आसता. ताका तूं एकदम त्या धिरयां खातीर चार्ज केलो, ताका किकीचेर हाडलो की ताका सगळें सारकेंच न्ही. मागीर फुडलो बैलूय सारको, मनीस सारको. सो तकली कोणें वापरची पडली हांगा सेफ्टीची? मनशान. मनशान काय वापरूं नाका. जल्लीकट्टू जेन्ना गोंयांक मागणी जाता, हांगा 2-2 आमदार 3-3 आमदार सावथाचे मागणी करता, तेवटेन नॅशनलाचेर दिल्ली न्यूज फ्लॅश जाता. जल्लीकट्टूक तामिळनाडू 46 जाणां चिड्डिले बैलान, 6 जाण हॉस्पिटलां पडले. आनी गोंयचे आतां ह्या आमदाराक कोण म्हणटलो तूं? ते बैल हे कोण? थंय कितें तरी बाबा सेफ्टी. तो म्हणटा थंय कितें तरी जाय. तुमी स्पोर्ट्स करात, त्या बैलांकय सेफ्टी जाय. कारण तो बेभान जालो की ताका आपले सुद्दां सेफ्टी पडिल्ले आसना. तुजे खंयचे मनशाकय सेफ्टी जाय. तो सेफली खेळूं येता जाल्यार तो खेळ, अदरवायज इट इज क्रुएल्टी. आनी दोनूय करनासतना जर तुमी मागनात जाल्यार तुमी त्या बैला फुडले. तुमी त्या बैला फुडले.